नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो. अडवाणीन लोकशाही विरोधी आणीबाणीचो बाण मारिल्लो काँग्रेसीचेर बीजेपीक न्हय, बीजेपी केडर बेस्ड. केंद्रीय संसदीय वेव्हार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी उलयलो गोंयच्या मिडिया कडेन. बाबूश पर्रीकार दिल्लीत बसका, गोंयांत राजकीय धुसफूस. बाबूश म्हणटा बसका राजकीय न्हय, उदरगतीचेर. बाबूशाक मंत्री करता काय विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा पावसा उपरांत 70 केपें सांग्यार सप्तकभर लोकांचे लायट उदकाक हाल. परिस्थिती जाग्यार पडना म्हूण चाळवल्ल्या लोकांनी मामलेदार PWD इंजिनियराक घेराव. ताळगांव ODP बदलतात म्हूण ताळगांव बीजेपीचो NGPDAचेर फोग. ताळगांव काबार जातले म्हूण भंय. मळा तळ्याचो प्रकल्प रद्द. बिल्डिंगांनी पार्किंगाक जादा फ्लोर. रुमडामळ पुलीस आउटपोस्टाक लागीं 4 दुकानां चोरांनी फोडली. ज्वेलरी दुकानांतल्यान 3 लाखांच्यो वस्ती फारायल्यो. पुलिसांक कोणूच मेळना. तेरेखोल तापलें. गोल्फ कोर्साचे सुवातेर लोकांची कंपनीच्या बाउन्सरांकडेन केस्तांवां मारबडय. सुवातेर मामलेदार पुलीस फोर्स मशिनरीन झाडां काबार केली म्हूण बोवाळ. खबरो विस्तारान. अडवाणीन लोकशाही विरोधी आणीबाणीचो बाण मारिल्लो तो काँग्रेसीचेर, बीजेपीक न्हय म्हूण केंद्रीय संसदीय वेव्हार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी उलयलो. आणीबाणीक 40 वर्सां जालीं. ते निमतान गोंयच्या बीजेपीक मार्गदर्शन करपाक आयिल्लो नक्वी पणजे मिडिया कडेन उलयलो. मिडियान ताका अडवाणीच्या तोंडण्याचेर विचारिल्लें. एमर्जन्सी लायली ही मोठी चूक हें काँग्रेसीक खंय अजुनूय कळना. बीजेपी खंय केडर बेस्ड पार्टी, थंय अशें जावंक शकना. कळत नकळत तो अडवाणीक प्रधानमंत्री म्हणूनय मेकळो जालो. और उन्होंने जो बात कही उसको उन्होंने बाद में स्पष्ट भी किया कि उनका इशारा कांग्रेस की तरफ था. जिस कांग्रेस के डीएनए में कॉन्स्पिरेसी और एंटी डेमोक्रेसी के बीज भरे हों, उस कांग्रेस का जिंदा रहना ही लोकतंत्र के लिए हमेशा खतरा है. और इसलिए कांग्रेस ने अभी तक जो है आपातकाल के लिए कभी शर्मिंदगी या माफी नहीं मांगी. बीजेपी जो है कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और कार्यकर्ताओं की पार्टी में कभी भी डिक्टेटरशिप नहीं आ सकती. और इसीलिए एक निचले स्तर का कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी आज देश का प्रधानमंत्री हो जाता है. अडवाणी जी जो निचले स्तर पे कार्यकर्ता थे, खेत खलिहान चौक चौराहों चौपालों में संघर्ष करके आते थे, वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं. कांग्रेस में ऐसा नहीं होता. कांग्रेस में या तो कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार का आदमी या उनके रिमोट का रिमोट. मिडियान सुदिनाचे डिग्रीचोय विषय काढलो. वेचून आयिल्ल्या आमदार खासदारांचे वेचणूक एफिडेविटान चुकीची माहिती असल्यार ताचेर निर्णय घेवपाचो अधिकार कोर्टाचो. वेचणुके वेळारच कोणेय हरकत घेतल्यारच वेचणूक आयोग खंय दखल घेवंक शकता. इलेक्शन कमीशन जब नॉमिनेशन फाइल होता है, उस नॉमिनेशन के फाइलिंग के टाइम कोई ऑब्जेक्शन करेगा तो इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉग्निजेंस लेगा. अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्शन करेगा तो कोर्ट में जाएगा. दिस इज द रूल. ये तो मुझे लगता है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म की ज़रूरत है और इलेक्टोरल रिफॉर्म के दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है. देशभर समान नागरी कायद्याचेर भाजपान खंय अजून कांयच निर्णय घेतिल्लो ना. अल्पसंख्याक संघटना ताचेर राष्ट्रीय पावंड्यार चर्चा करची म्हूण मागतात. गोंयची राज्यपाल मृदुला सिन्हान गोंयचे भशेन समान नागरी कायदो सगळ्याक लावचो म्हूण प्रधानमंत्री मोदी कडेन विशय काडिल्लो. गोवा जो है हमेशा कॉमन सिविल कोड को लेकर के एक मॉडल के रूप में देखा गया है. कई संगठन, कई मुस्लिम संगठनों ने भी बहुत बार ये बात कही कि इसके बारे में राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए. लेकिन क्योंकि अभी इस बारे में कोई हमारी सरकार या हमारी पार्टी ने कोई इस पे कोई ऐसा निर्णय नहीं किया, इसलिए अभी इस पे मुझे कुछ कहना ठीक नहीं. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. बाबूश अकस्मात दिल्ली वचून पर्रीकाराक मेळिल्ल्यान ताका मंत्री करतात म्हूण राजकीय धुसफूस चडार पडल्या. विचारल्यार बाबूश म्हणटा तो खंय सांताक्रूज आनी ताळगांवची कामां जाग्यार घालूंक म्हूण देशाच्या रक्षा मंत्र्याक मेळून आयला. पार्सेकारान ताची कामां जाग्यार घालची म्हूण खंय ताणें पर्रीकाराक सांगलां. बाबूश पर्रीकाराक मेळून येतासर सांजे मुख्यमंत्री पार्सेकार दिल्लीक गेलो. बाबूशाक मंत्री करता काय विचारल्यार पार्सेकाराची उतरां आयकायात. बाबूश मंत्रालयाक तुम्ही कॅबिनेटान घेतले?
सांताक्रूजचो आमदार बाबूश मोन्सेरात परत एक फावट मंत्री जातलो काय कितें? बाबूश मंत्री जाता म्हूण बोवाळ पडला. बाबूश मोन्सेरात बिरेस्तारा दिल्ली वचून रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकाराक मेळिल्ल्यान राजकी मळार आनीक खवदळ पडलो. अचकीत दिल्ली वचून पर्रीकाराक मेळपाचें कारण प्रुडंटान बाबूशाक विचारलें. तो म्हणटा उदरगतीच्या कामां खातीर तो खंय पर्रीकाराक मेळ्ळो. मंत्रिमंडळान खंय ताचो आस्पाव जावंक शकना. I had come to Delhi because of my some friends' engagement actually. Okay. So then, since I was in Delhi, so I said I would pay a courtesy visit to the defense minister. I paid him a call because I had some development works which were to be carried out, which he had promised me during his tenure. No, whatever he had promised, no, in his during his speech, first budget speech. So nothing has been done after that. So that is the reason I just told him just to tell Mr. Parsekar to see whatever promises you have given, just to see that it is implemented and completed. आणि आमकां आयको येता की तुमकां कॅबिनेटार No, I don't know who is spreading this false rumor. There's nothing. There's no such move, and there will never be such move. Okay, so let me just rubbish all these claims. Whoever is trying to basically spark this controversy. आणि तुम्ही गव्हर्नमेंटा सपोर्ट एक्सटेंड केला. No, I am not extending any support or anything like that. बाबूश पर्रीकाराक मेळ्ळ्या उपरांत गोंयचो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार बिरेस्तारा सांजे अचकीत दिल्ली वचपाक भायर सरलो. दिल्ली वचपाचें कारण पार्सेकारान सांगूंक ना. मात बाबूश मंत्री जातलो काय विचारल्यार तो कितें उलयलो तें आयकात. अरे तुझ्याच विचारूं येता हो पळय कोण एकटो म्हाका दिल्ली वचपाचें कारण कितें काय खंय आणि बाबूश मोन्सेराताक तुम्ही कॅबिनेटान घेतले? ताळगांवच्या भाजपा फुडाऱ्यान मात मारपाक जाय तो बाण मारला. Our honorable MLA of Nuhe was given a ministry. He landed up in jail. If something is on the cards similar to that, then I think it will be a good move. So you think If something like that is on the cards, मी एक मिनिस्ट्री दिली आणि मी एक भितर उडयलो अशें जर कितें विचारा अशें सरकारान म्हणना हांव तुका आमच्या भितर उडयलो. सो इफ समथींग लायक दॅट इज हॅपनिंग देन आय थिंक इट मे बी अ गुड मूव. ज्या मनशान पुलीस स्टेशन फोडलां, ज्या मनशान आमचे यूथ काँग्रेसीच्या वर्करांक कशें मारले हांगा तें तुमी सगळ्यांनी पळयलें. ज्या मनशान हांगा खुबश्यो वायट गोश्टी ज्यो केल्ल्यो आसा, आमचो सरकार 2005 सारको उडयल्लो आसा, असल्या मनशांक पक्ष भितर घेतली किंवा मिनिस्ट्री दितली. 7वी फेल मनशाक फाटीं काँग्रेसीन एज्युकेशन मिनिस्टर केल्लो. म्हाका दिसना 7वी फेल मनशाक भारतीय जनता पार्टी मिनिस्टर करतली. बाबूशाक मंत्री करचो म्हूण भाजपांतलेच कांय वरिश्ठ फुडारी पेटल्यात अशें सुत्रां सांगतात. पूण पार्सेकाराक बाबूश मंत्रिमंडळान नाका. ह्या प्रकरणा वयल्यान गोंयांत बीजेपीचे 2 गट जाल्यात. आतां प्रकरण रक्षा मंत्री पर्रीकारा कडेन पावला. पार्सेकार फाटीं सरूंक तयार ना. ताका बाबूश नाकाच. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी दिशांत परब. पावसा उपरांत सत्तरी केपें सांग्यार सप्तकभर लोकांचे लायट आनी उदकाक हाल जाल्ल्यात. लायट गेल्ल्यान उदका पुरवणी जाग्यार पडना. बुधवाराक केरी सत्तरींतल्या चाळवल्ल्या लोकांनी हायवे आडायलो. लोक आटापना जाल्ल्यान ब्रेस्तारा मामलेदाराक इंजिनियरांची ताकतिकेन बसका घेवची पडली. केपें आनी सांगेच्याय लोकांनी मामलेदार PWDक घेराव घालो. विरोधी पक्ष फुडारी मात म्हणटा केरीच्या लोकांनी रस्तो आडावन खंय बरोबर केलें ना. केरी सत्तरी लोकांचे फाटले 4-5 दीस जाले उदक लायटीक हाल जाल्यात. बुधवारा राती मेरेन लोकांनी बेळगांव हायवे आडायल्या उपरांत मामलेदार PWD WRDचे ऑफिसर जागे जाले. मुख्य प्रश्न म्हटल्यार पाणयाचो आनी लायटीचो प्रश्न. लायट ना म्हणून पाणी ना, दोनूय डिपार्टमेंटाक एकामेकाचेर दुखलूंक लागले. जेन्ना परत आतां हांगासर मोर्चा काडलो आनी बंद केले तेन्ना खंय तरी जागृती जाली, मामलेदारा मेरेन पावले आनी तेणी सगळें हें करून आज आमकां इन्शुरन्स दिला की 4 दिसांनी आपण सगळें हें कर. थंयचो आमदार विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंग राण्यानूय अधिकाऱ्यांची बसका घेतली. मात लोकांनी राती रस्तो आडोवन केले ते खंय बरोबर केले ना. They stopped the whole road for innocent people coming into Goa, tourists and other people. We should not do that. So they take a bad memories with them. We stop roads, etc. I am against such things. केप्यां कावण्या फाटले 8 दीस जाले लायट आनी उदक ना. सरकाराली मोठी चूक म्हळ्यार सांगपाचें म्हळ्यार सरकार झाड कांय कापना. आतां तुका हांवें सांगलें बाबा हें झाड कापपाचें, सरकार तेजे डोळे जाग करता. सिटींतले लोक रानवट्याक कितें म्हणटा, आतां रानवटी म्हणून, पूण रानांतल्यान उदक वयता. सेकंड पॉयंट,
सरकार म्हणटा सिटीनी तो अंडरग्राउंड करता लायट आनी रानवट आसता तितल्या वयल्यान सोडटा हो खर्च सरकार केन्ना घालता गरिबाचेर थापता 9-10 दीस जाले आमकां लायट ना जाल्यार आमकां उदक ना जायते 2 किलोमिटर पयस वचून आमकां उदक हाडचें पडटा आनी लायट नासून पळय 10 दीस जाले तेका लागून आमकां जायते प्रॉब्लेम जायत आसात एक विचारल्यार तो म्हणटा झाडां पडिल्ल्यान खंय परत परत लायट वता. Because of this heavy wind, no, many trees are fallen on our line. Due to this, no, some here 3 numbers of 11 meter poles are broken. फायर ब्रिगेड म्हणटा झाडां कापपाक गेल्यार लायटीचे ऑफिसर जाग्यार नाशिल्ल्यान कामां सारकी जायनात. हांव 100% सांगू शकता कितें इलेक्ट्रिसिटीक जर आमी कॉन्टॅक्ट करपाक गेले जाल्यार तांचे कितें चडशे फोन्स अवेलेबल नासता तेंचे कंट्रोल रूम म्हाका दिसना कोण आसलो जाल्यार एंगेज मेळटा. इतले मजगती उदकाक हाल जातात म्हूण केप्यां पिर्लाच्या लोकांनी PWDचेर मोर्चा व्हेलो. म्हाज्या देवाडेन टॅप बसयला पूण त्या टॅपाक आयुश्यान आमचे एक थेंब सुद्दां उदक येयलें ना तो बेस्ट बसयल्लो ताका लागून तेजे सांगला तो टॅप काडून तरी व्हरा म्हणून जाली 4-5 वर्सां मायज जाली 5 वर्सां जालीं आजून त्या टॅपाक एक थेंब उदक येयना. तुमी येवन इन्क्वायरी करा येता काय येना तो. प्रुडंटा खातीर उदय परब आनी ब्रिजेश देसाय. घेऊया एक विराम.